CMचे स्टेटमेंट म्हणटा तो 800 सुमार टेस्टिंग जालो म्हणून. सो आमी जी वेगळी वेगळी गव्हर्मेंटाची रिपोर्ट्स येयल्यात ते रिपोर्ट्स आमी जेन्ना स्टडी केले आमकां दिसून आयलें की फक्त 826 टेस्टिंग आयज मेरेन जाल्या. म्हणजे 22 मार्च सुरू केल्ली टेस्टिंग आयज मेरेन 826 जालां. जवळ जवळ 15.5-16 लाख गोंयची पॉप्युलेशन आसा. ह्या हिशोबा प्रमाणे तें फक्त टेस्टिंग 0.04% जाला. म्हळ्यार 2158 सस्पेक्ट्स पेशंट्स हांकां थोड्यांक आयसोलेशनान दवरले, थोड्यांक होम क्वॉरंटायन जाले, थोडे फॅसिलिटी क्वॉरंटायन जाले, थोडे हॉस्पिटलान. अशें करून जवळ जवळ 2158 पेशंट जांकां दुबाव आशिल्लो हे सरकारान आयडेंटिफाय केल्ले. म्हणजे सरकारान जे दुबाव आशिल्लो तेंची सुद्दां टेस्टिंग जालें ना. केंद्रीय होम मिनिस्ट्रीन एक गायडलायन्स धाडलेली की 18 जानेवारी ते 23 जानेवारी साकून जे पळय फॉरेना साकून ट्रॅवल जाल्ले आसात जवळ जवळ पूर्ण देशांक 15 लाख असे पॅसेंजर आयिल्ले आसात आनी गोंयांक जी 3 फ्लायट्स डायरेक्ट येतात तितूंतले जर हिशोब केलो जाल्यार त्या पिरियडाक 20,000 लोक गोंयांक पावल्ले आसात आनी तेंची नांवांय गोंय सरकारा कडेन धाडून दिल्ली आसा. म्हणजे त्यांची सुद्दां टेस्टिंग जाल्ली ना हेजो अर्थ जाता. सरकार म्हणटा पळय जो सर्वे केलो त्या सर्वेक 30,000 लोक असे सापडल्यात जांकां फ्लू आसा जावं थंडी आसा. सो त्यांचे खातीर सरकारान कितें उपाय योजना केल्यात तेही सरकारान जाहीर करपाची गरज आसा. म्हणजे ऑल इंडिया जी स्टडी जाल्ली आसा तेजेर अशें दिसता की 100रांतले जे पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळ्या तितूंतले 66 पेशंट्स म्हणल्यार जवळ जवळ 2/3 पेशंट्स असिम्प्टोमॅटीक म्हणजे तांकां सिम्पटम्स कसले नसतात. सो असे जे पेशंट आसात ते इंडियेक वाडत आसात. म्हणजे हे खूप डेंजरस कित्याक सायलेंटली हे लोकां भितर भोंवत आसता, तांकांय खबर नासता, लोकांकूय खबर नासता, जेचे कडेन कांय सिम्पटम्स नासतात आनी हे डेंजरस. सो हे आतां असले पेशंट गोंयांक कितले आसात हें कोणाकूच खबर ना. कारण तो त्या खातीर आमी सरकारा कडेन मागता की तुमी टेस्टिंग आसता एग्रेसीव करात